गोंयांतले किनेको कंपनीन तांच्या पियर्नो उद्देगीक वसणुकेंतल्या उत्पादन विभागांत वंदे भारत सेमी हाय स्पीड रेल्वे खातीर तयार केल्ल्या कॉम्पोजिट फ्रंट स्ट्रक्चराचे वितरण फाटल्या बुधवाराक केले। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अंदूच्या अर्थसंकल्पांत देशांत 400 वंदे भारत रेल्वे सुरू करपाची घोशणा केल्ली। ह्या रेल्वेंक लोकोमोटिवांची गरज आसता। तातूंत युरोपियन पद्दतीन सिटां, डिफ्यूज, LED लायटी, ऑटोमॅटिक दारांची वेवस्था आसतली। रेल्वे मार्केटान आघाडेर आशिल्ल्या किनेको कंपनीन 68 वंदे भारत रेल्वेची फ्रंट स्ट्रक्चरां तयार करपाचें काम मेळ्ळां। आपले पयले स्ट्रक्चर कंपनीन चेन्नईच्या इंटग्रल कोच फॅक्टरीचे सुवाधीन केले। ह्या वेळार किनेकोचे संस्थापक आनी व्यवस्थापकीय संचालक शेखर सरदेसाय हाजीर आसले।